Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है, मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सगळ्यात पहिली हांव नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन करता आणि दुसरी गजाल आयच्या ह्या वॅक्सिनेशन प्रोग्रामा खातीर आमचे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर माननीय श्री प्रकाश जावडेकर जी हांगासर हजर रावले, तांचे हांव अभिनंदन करता। गोंयांतले पहिले वॅक्सिनेशन मिस्टर रंगनाथ भज्जी जो स्वीपर म्हणून काम, जो हेल्थ वर्कर म्हणून काम करता, ताच्या खातीर पहिले वॅक्सिनेशन आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजची टीम हांच्यांनी दिलें। ह्या सुवाळ्याक आमचो हेल्थ सेक्रेटरी आसा, डीन आसा, 7य कडेन कार्यक्रम सुरू जाल्लो आसा। ऑल टुगेदर 700 वॅक्सिनेशन गोंयांत आयज दिले वयतले। हे मेड इन इंडिया वॅक्सिनेशन तयार करपी बायोटेक आनी सिरम वॅक्सिनेशन कंपनी ह्या दोगांयचे सगळ्या सायंटिस्टांचे खूब खूब अभिनंदन करता। जगह जगह देश भर में वैक्सीनेशन शुरू है। उनके रिश्तेदार और बाकी सब लोग और जो मित्र है उन सबको मेरी दरख्वास्त इतनी है कि सब लोग वैक्सीनेशन देने के रूम में न जाएं। जैसे हम अभी बाहर रुके थे और वैक्सीन करके आने के बाद गुलाब का फूल दिया, वैसा एक फूल देकर उसका स्वागत करो जो वैक्सीन लेगा। यही प्रोटोकॉल हमें बाहर भी उपयोग करना है। मरण जाले आणि कामही केलं, भियान काम करताले आम्ही कोविडाक बी, म्हणून एक मनाचा दुबाव नका म्हणून घेऊया म्हटलं आणि घेतलं. Received the Covishield vaccine. Okay. And I've been sitting there for 30 minutes in the observation. Okay. I felt fine. There's no absolutely nothing. I didn't even feel that I've taken it. It's very good. I'm feeling good. And I would advise every citizen, to aware of this facility. Actually, I am thankful to the government that they gave us the opportunity of Manipal Hospital to be our first vaccination center for the COVID. Because this is an amazing experience, lifetime experience. Pakistan haja पुढे आणि केन्ना येतले काय ना अशें आमकां एक्सपिरियन्स खबर ना. But I am really thankful to the Prime Minister for initiating this fantastic full vaccination program of the full India, 130 crore people. So you can imagine it will be a very very huge program. आणि म्हाका दिसता की सगळ्यांनी हे घेवचें. आज आमच्या फर्स्ट सेशनाक एवरी सेंटर इज लिव्हिंग 100 बेनिफिशरीज. आमी 100 लोकांक आज वॅक्सिनेशन दिवपाचें प्लॅन केला. लिस्ट इज ऑलरेडी रेडी. तातूंतले जे येतात तांकां कितें डावट आसा, कितें क्लॅरिफिकेशन आसा तें सगळें दिवपाक आमची टीम रेडी आसा. तरी आसतना थोडे कंडिशन जेन्ना पेशंटाक नाका, म्हणजे समज पेशंट प्रेग्नंट आसा किंवा हें आसा जाल्यार तांकां रिफ्यूज करपाचें सुद्दां प्रोविजन आसा. फुडें प्रॉब्लम जावना स्टाफ कितें प्रॉब्लम हें जालें, कोरोना जाल्यार मागीर सगळ्यांक त्रास घेतले जाल्यार फुडें बरें पडटलें, सगळें प्रॉब्लम जाता. कोविशिल्ड म्हणटा तें वॅक्सीन आज आमी करपाचें. सेकंड डोज आसा तो 13 फेब्रुवारीक, म्हणजे आफ्टर 28 डेज. आनी आज आमी सगळ्यांनी, आमी दोगी हांव आनी दोन सिनियर सिटीजन आसा, बाकी सगळे आमी डॉक्टर्स आसा, सगळे स्टाफ आसा, सगळ्यांनी घेतले आसा. कोणाकूच एकट्याकूय सायड इफेक्ट जावना. कसलेच बाबा कलखल्लें नाल्यार गुळ आयली नाल्यार एलर्जीक रिएक्शन आयलें, तशें कांय जावना. आमचो हांगा ऑब्जर्वर आसा, DHSतल्यान आयिल्लो डॉक्टर मनीश सवणेकर, ताणें हांव पळयलां आनी इज व्हेरी हॅप्पी विथ द सेटअप आनी विथ आवर ट्रायल.
drive start केला अख्ख्या इंडियान and it's a big honor and privilege for all of us. The Prime Minister सुरू केला and it is nice that vaccination has come to save us. And vaccination was long overdue, but we have to thank the scientists who found a vaccine. Number one. Second, the health workers who have taken it to first round, and we hope to be safe.